नमस्कार. पळोवया अपडेट खबरो. केंद्रीय बजेटान गोंयाक म्हारगायेंतल्यान सुटका ना. सर्व्हिस टॅक्स, जीएसटी, 7वे वेतनाचे प्रस्ताव, गोंयचे जीडीपीक नवो आदार ना. अनुदानाची थाकाय, बाकीची सगळी म्हारगाय. मायनिंग बंद पडचे 4 म्हयने आदींसावनूच पार्सेकार सरकार मायनिंगांतल्या लोकांक वाडटलो पयशे. तिजोरेचेर आनीक 51 कोटींचे वजे. मे 2012 सावन मायनिंगांतल्या लोकांक आदार. गोवा बोर्डाची 12वेची परीक्षा सुरू. 15 केंद्रांनी 16,000 भुरगीं बसली परीक्षेक. चलयांचो आंकडो चड. 19 मार्च मेरेन परीक्षा. काश्मीरान पीडीपी बीजेपीचे सरकार घडयतना लष्कराचे अधिकाराविशीं जे कितें उलोवप जाला ते कितें थारायला ते केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आपूण ना. रक्षा मंत्री पर्रीकारान केले स्पश्ट. जातपात कुशीक दवरून हिंदूंनी एकठांय येवचे. गोहत्ये आड करचो कायदो. हिंदू वयर सरचे म्हूण उद्देजकांनी लावचो अर्थीक हातभार. फातोड्ड्या विराट हिंदू संमेलनात उलो. आनी कर्नाटकाचो बसवालो आनी पॅसेंजरांनी गोंयकाराक बडयल्ल्यान मडगांवां थळाव्यांचे कडले. बस फातरायली. पुलिसांची मध्यस्थी. बसीक ओव्हरटेक करपा वेल्यान कोफुसांव. खबरो विस्तारान. गोंयकारांची म्हारगायेंतल्यान सुटका ना. गोंय म्हारगायेच्या चक्रांत चडूच आडकुपाची चिन्हां दिसतात. नव्या बजेटान सर्व्हिस टॅक्स वाडयल्ल्यान हॉटेलांतली थाळी धरून सगळे वाडटले. रेग्युलेटरी कमिशनाचे शिफारसीक लागून लायटीचो शॉक मारपाचो आसा. केंद्र 2016 7वें वेतन आनी जीएसटी लायता. गोंयचो जीडीपी वाडपाचो सोडून पडटा. 20% टॅक्स वाडीचे टार्गेट. टॅक्स वाडटा 9%. येणावळीचो एक स्त्रोत बंद पडटा. मोदीच्या बजेटान गोंयचे जीडीपीक मोठो कसलोच आदार ना. फक्त अनुदानाची थाकाय, बाकी सगळी म्हारगाय. पळयात बजेट पंचनामो. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीन शेनवारा अर्थसंकल्प मांडलो खरो, मात गोंयकारांक म्हारगायेंतल्यान थाकाय ना आनी सुटकाय ना. पोन्ने गोंयचो जिर्णोद्वार सोडल्यार गोंयचे अर्थवेवस्थेक चालना आनी गोंयकारांक म्हारगायेंतल्यान थाकाय दिवपाचें व्हडलेशें कांयच दिसना. सर्व्हिस टॅक्स 14% मेरेन वाडयला. हॉटेलांतली थाळी धरून सगळें म्हारग जातलें. कारण गोंयच्या अर्थवेवस्थेत सेवा वाठाराचो 66%, शेतकी सारकेल्या मुळाव्या वाठाराचो वांटो फक्त 5%, उत्पादन आनी उद्देगांचो वांटो 30%. विजा ऑन अरायवल 43 देशांवयल्यान 150 देशांक केलें तरी गोंय सध्या म्हारग डेस्टिनेशनाच्या लिस्टांत वयर आशिल्ल्यान ताचो फायदो कितें तो फुडेंच कळपाचो. येवजण्या वयलें अनुदान उणें करून केंद्र सरकारान कर आनी अनुदान मेळून राज्याचो वांटो 62% मेरेन वाडयला. हातूंतल्यान गोंयची येणावळ वर्साक केंद्रीय कर आनी अनुदान मेळून सादारण 1300 कोटी वयल्यान 2200 कोटी मेरेन पावतली. 2016 एप्रिला सावन केंद्र सरकार जीएसटी लागू करतलो म्हूण अर्थमंत्री बजेटांत उलयला. ते उपरांत गोंयची चडशी कराची येणावळ थेट केंद्राच्या तिजोरेंत वतली. तातूंतल्यान गोंयांक कितलें कॉम्पेन्सेशन मेळटा तें तेन्नाच कळपाचें. पेट्रोलाचेर वॅट सरकारान आपूण देंवयल्ल्यान सरकाराक ते येणावळीचो व्हडलोसो फायदो ना. आतां गोंयची स्वताची कराची येणावळ पळयात. सरकारान 2014-15 वर्सा कमर्शियल टॅक्साचें टार्गेट दवरलां 2800 कोटी. पोरूं आयिल्लो फक्त 2300 कोटी. 20% वाडीचें टार्गेट दवरलां. प्रुडंटान जानेर मेरेन कराचे येणावळीचे आंकडे काडले. सरासरी येणावळ वाडटा फक्त 12%. तातल्या तातूंत गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो बॅरोमिटर दाखोवपी मुख्य तो वॅट वाडटा फक्त 9%. बाकीचे बारीक सारीक एंटरटेनमेंट, लक्झरी, एंट्री टॅक्सा सारकेले टॅक्स 20 ते 23% वाड दाखयता. म्हणजे गोंय सध्या टुरिजमाचेर आनी टुरिजमाक सेवा दिवपी हॉटेल आनी संबंदीत उद्योगांचेर चड भार घालून कराची येणावळ ओडटा. हें म्हारगायेचेंच लक्षण. त्या शिवाय मायनिंग बंद जायत सावन गोंयची जीडीपी उत्पन्नाची वाड सरासरी 15% वयल्यान नेगेटिव्ह 2% मेरेन पडल्या. देशभर उद्देगीक वाठाराची परिस्थिती तीच गोंयची. उद्देगीक वाड एका तेंपार 5 वर्सुकी 178% आशिल्ली, ती शुन्याक तेंकत आयल्या. गोंयचो जीडीपी उत्पन्नात वाडना. मॅन्युफॅक्चरींग सॅक्टरूय वाडना. वाडटा इन्फ्लेशन. इतल्यान जाल्लें ना. उदकाची आनी लायटीची बिलां सरकारान स्लॅब बदलून हे पयलींच वाडयल्या.
आता लायटीचो आनिकूय शॉक लागपाचो आसा. केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटिंग कमिशनान गोंयच्या लायटीचो युनिट सामान्य गिरायका पासून उद्देगा मेरेन वेगवेगळ्या स्लॅबांनी 7 ते 35 पैशांनी वाडोवंक सांगला. गोंयचो छत्तीसगडांतलो वीज पुरवण प्रकल्प कोळशाच्या स्कॅमात आडकल्ल्यान गोंयकारांनी आता इतले बेगीन सवाय लायटीची आशा धरपाची ना. मायनिंगाचे पर्यावरण दाखले बेगीन मेळपाची आशा ना. गोंयचे मायनिंग प्रत्यक्ष सुरू करपा खातीर MMDR कायद्यात गोंयांक जाय तशे बदल करपाची तयारी केंद्रान दाखयिल्ली ना. नव्या केंद्रीय बजेटात गोंयचे मिनावयली निर्गत ड्युटी देंवयल्ली ना. मायनिंग सुरू जायना आनी आशिल्ले मीन निर्गत करपाकूय परवडपाचें ना. गोंयांत मर्यादीत येणावळीचो स्त्रोत, मोठे उद्देग हाडपाक जमीन ना. तातूंत वर्स 2016 सावन 7वो वेतन आयोग लागू करपाची घोशणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात केल्या. गोंयचे सरकारी कर्मचारी तेंकल्यात 60,000. फाटले फावट दिगंबर कामत सरकार मायनिंग रॉयल्टीक लागून 6व्या वेतन आयोगाच्या वज्यांतल्यान साल्वार जाल्लो. 2016 सरकारी कर्मचारी सरकाराची दारां बडयतले. फाटले केंद्रीय बजेटात एम्स आनी IIT सारकिल्ले प्रकल्प गोंयांत दिवनूय तितली जमीन नाशिल्ल्यान गोंयांक ते हाडप जमना. फाटले 3 वर्सांत गोंयचे वर्सुकी रिणाचें वजें 1000 वयर पावलां. रिणावेले म्हयन्याचें व्याज 100 कोटीक तेंकलां. सरकार कर लायता तितले ते म्हारगायेचे दुश्टचक्रांत वता. सरकाराक पगार, पेन्शनां, स्कुलाक ग्रांट्स, रिणाचें व्याज आनी येवजण्यो चलोवंक म्हयन्याक 400 कोटी पावना. वाडिल्ल्या केंद्रीय अनुदानाची केंद्रीय अर्थसंकल्पांत एकूच थाकाय, बाकी सगळी म्हारगाय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मायनिंग बंद पडचे 4 म्हयने पयलीं सावनूच सरकार मायनिंगांतल्या लोकांक पयशे वाटपाचो आसा. मायनिंग बंदी आदार येवजणेन सरकारान दुरुस्ती केल्ल्यान सरकाराक सुमार 50 कोटी चड भायर काडचे पडटले. गोंयच्यो मायनिंग 10 सप्टेंबर 2012 बंद केल्ल्यो. जाल्यार नव्या येवजणे प्रमाण 31 मे 2012 सावनूच लोकांक अर्थीक मजत मेळटली. 4 म्हयने आदीं सावनूच. मायनी बंद करचे पयलींच अर्थीक आदार कसो आनी कित्याक ताची मात जाप ना. मायनिंग बंदी लागू जावच्या पयलीं 4 म्हयने आदींच लोकांक आर्थीक मजत दिवपाचें सरकारान थारायलां. 10 सप्टेंबर 2012 ह्या तारखेक मायनिंग बंदी घाल्ली. मायनी बंद पडिल्ल्यान बेकार पडिल्ल्या लोकांक आर्थीक मजत दिवपा खातीर सरकारान मायनिंग बंदी आदार येवजण 2013 तयार केल्ली. मायनिंग बंद जाल्ल्यान ज्या लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो तांकां आर्थीक आदार दिवपाची तजवीज ह्या येवजणेंत आसा. ह्या येवजणे खाला 1 ऑक्टोबर 2012 सावन लोकांक आर्थीक मजत दिल्ली. सरकारान आतां ह्या येवजणेंत बदल केला. ज्या लोकांक 31 मे 2012 ह्या दिसाच्यान कामावयल्यान काडून उडयले तांकां येवजणेचो लाव मेळटलो. ह्या येवजणेंत दुरुस्ती केल्ल्यान सरकाराक आनीक 50 कोटी रुपया मोडचे पडटले. ह्या येवजणेचो सुमार 18,000 लोकांक लाव मेळटा आनी त्या खातीर वर्साक सुमार 140 कोटी मोडचे पडटात. येवजणे खातीरचे नेमूय आतां मातशे बदल्ल्यात. ह्या येवजणे खाला आदार मागपी मनीस 2009 वर्सा पयलीं गोंयांत रावता हें दाखोवपी सरकारान दिल्लो कसलो दाखलो आतां चलतलो. 2012च्या मतदार वळेरेंत नांव आशिल्ल्या लोकांकूच आदीं ह्या येवजणेचो लाव मेळटालो. सत्ताधारी पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तयारी नेटान चलयल्या. मायनिंग बंदी घालच्या पयलींच ही येवजण सरकारान कित्याक लागू केली हो प्रश्न लोकांक पडला. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. काश्मीरान PDP BJPचे सरकार घडयतना लष्कराचे अधिकारा विशीं जे कितें उलोवप जालां वा जे कितें थारायलां ते केंद्रीय फुडाऱ्यांनी तेच सांगपाक शकतले म्हूण रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार प्रुडंटा कडेन उलयला. काश्मीरान कांय वाठारांतल्यान लष्कर फाटीं घेवन थंय थळावे पुलीस घालपाचेर BJP आनी PDP मदीं वाटाघाटी जाल्यात म्हूण दिल्ली सावन खबरो येतात. मिनाचेर निर्गत ड्युटी फाटीं घेवपाची मागणी कित्याक कडेन उरल्या ती पळोवची पडटली म्हूण पर्रीकार उलयलो. पणजे आयिल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो. काश्मीरात PDP BJPच्या सरकाराचो सोपूतविधी जालो. लष्कराक खासा अधिकार दिवपी आर्म फोर्सीस स्पेशल पॉवर एक्टाक लागून ह्या सरकाराची घडी फाटले 2 म्हयने बसनाशिल्ली. हें सरकार घडोवंक केंद्रान आफपा आनी थंयच्या लष्करांच्या अधिकाराचेर कितें निर्णय घेतला ते BJPच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक खबर. आपूण तातूंत नाशिल्लो म्हूण पर्रीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. काश्मीराच्या संदर्भात कितें आहा तें केंद्रीय नेत्यांनी केल्लें आहा. तांची कितें आसत जाल्यार मागीर हांव तुका सांगता. म्हाका प्रपोजल येत जाले तो डायल्यूट करपाचो. जें कितें वयर उलोवप जालां पळय तें वयल्या थराचेर ज्या थराचेर उलोवप जालां तेंच सांगूंक शकतलें न्ही. हांव कशें सांगूं शकतलो. बजेटात केंद्रान गोंयचे मिनावयलो निर्गत कर देंवोवपाचो प्रस्ताव गुटलावन दवरलो. गोंयचे BJP सरकारान ती ड्युटी देवंक केंद्रा कडेन नेट लायिल्लो. केन्ना केन्ना मागता तें सगळेंच मेळना म्हूण पर्रीकारान मिडियाक ताचेर जाप दिली. नाही आमी मागणी केल्ली ती पळोवची पडटली, फॉलो करची पडटली. कितें तरी उरता न्ही थोडें. रक्षा मंत्रालयान नौदळा खातीर 32,400 कोटीची मायन स्विपर वेसल बांदपाचो कॉन्ट्राक्ट गोवा शिपयार्डाक दिवपाचें थारायलां. डिफेन्स एक्विजिशन कावन्सिलान 32,400 कोटीचे मायन स्विपींग कावंटर मेजर वेसल्स हे गोवा शिपयार्डाक दिवपाचें एप्रूव केलां. मागीर आतां गोवा शिपयार्डाक
ते 12 हांची वेसलाची हे ऑर्डर म्हणजे गोवा शिपयार्डाचो कारबार 4-5 पटीन वाडप मोठो करप. ताजो स्पील ओवर इफेक्ट संबंद गोंयान बाकीचे शिपयार्ड आनी बाकीचे बिझनेस जे पळय बारीक बारीक तांकां सगळ्यांक मेळटलो न्हय फायदो ऑटोमॅटीक. आयतारा रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकाराची पणजेचे बीजेपीचे नगरसेवकां बरोबर बसका जाली. महापौराचो कार्यकाळ मार्चांत सोंपता. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण महापौर पदा खातीर मळ्यांतल्या शुभम चोडणकाराचें नांव फुडें आयलां. पर्रीकार खंय 6 मार्चाक नांव जाहीर करतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, महेश घाडी आनी नवाज शेख. गोवा बोर्डाची 12वीची परीक्षा सोमारसावन सुरू जाली. अंदू सुमार 16,000 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात. गोंयभरच्या 15 केंद्रांचेर परीक्षा चल्ल्या. कला फाट्यान सुमार 3,500, वाणिज्य 5,500, विज्ञान 4,700 आनी वोकेशनल फाट्यान 3,000 भुरगे परीक्षेक बसल्यात. परीक्षा दितल्यांनी चलयांचो आंकडो चड. 19 मार्च मेरेन परीक्षा चलतली. घेऊया एक विराम.